गोंयकार आतां गोंया भायली बियां हाडून गोंयांत पीक काडपाक लागले. नासनोड्या मळेकार बेळगांव आनी नाशिकच्यो बियो हाडून भेंडे रोयतात. तांकां खंय बरें पीक आयलां. कामेरी मेळपाक मातशी कास्तीक जाता, नाजाल्यार खंय ह्या धंद्यात फायदो बरे पैकी आसता. हे शेतकार खंय फक्त ऑर्गेनिक सारे वापरतात. नासनोडेच्या शेतकारांची रिपोर्ट. भेंडे आमची ही एरिया पडटा पळय आमची नासनळ्यान पडटा. नासनळ्यान पडटा म्हणजे हे आमी खूब तेंप जालो आमी हें करता हांगासर 4-5 वर्सां जालीं आमी करता हांगासर हे भेंड्याचें हें लागवड. 2 हेक्टर सुमार आहा ही आमची आतां लागवड. आमी ही 5-6 जाणांनी केल्या. हांव एक्चुअली हांव पयलो कामाक आसलो. कामाक रिटायर जाल्या उपरांत आतां हें बेश्टें टायमपास हांव करता हें. म्हाज्या वांगडा हे बाकीचे आहा पळय ते सगल्यांक घेवन हांव फुडें सरला आनी करता आमी टायमपास खातीर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून हाडटालो. अंदू हांवें हाडूंक ना. अंदू हांवें बेळगांवसून हाडल्या वचून हे आनी बरी क्वॉलिटी आहा ही. बरी क्वॉलिटी म्हणजे हे 5 शिरांचे आनी आमचे गांवठी भेंड्या भाशेन भेंडे ते आमी हांगासर लायल्या. ते गांवठी भेंडे आहा आमचे 7 शिरांचे आहा, 5 शिरांचे आहा आनी 8 शिरांचे आहा. हे भेंडे आमी घातल्या पळय ते आमी आमकां श्रावण म्हयनो चालू जाले तेन्नाच्यान स्टार्ट जातले आमचे. आनी इल्ले इल्ले म्हणजे श्रावण म्हयनो सोंपता आमचे आनी दुसरे चालू जातले. ते आमकां दिवाळी मागीर आमकां दिवाळी जावन सुद्दां आमकां मागीर मेळटा ते. आनी दिवाळी जावन उपरांत मागीर ते आमचे माळ बी आसता पळय त्या टायमार पासून आमकां मेळटा हें करपाक. नासनोड्या कामेरी मेळपाक खंय मातशी कास्तीक जाता. ताका खंय भायल्यान कामेरी हाडची पडटात. तशेंच हे भेंडे खंय कॅमिकल फ्री पुराय ऑर्गेनिक. आतां आमी भेंडे घातले म्हणटकूच एक 20 दिसांनी अशी नडणी काडची पडटा. नडणी काडून मागीर ताका सारें घालूंक जाय. तेन्ना टायमार आमकां कामेऱ्या अशी हांगा आमच्या गांवांत चडशी कामेऱ्या आमकां मेळना जाय तेन्ना हे फावटी हांवें नासनोडसून कामेऱ्या हाडल्या, नानोडसून कामेऱ्या हाडल्या आनी नडोवन घेतलेले आसा. सारे बिरे सगळे घालून हें केल्लें आसा. ही जात एकदम बरी घातल्या आमी. पोरू घातली ती मातशी जात तितली बरी ना. ओलूची आमची लागवड बरी आसा. आनी नाशिकसून थोडे भेंडे हांवें हाडल्या. ते बी बरे. जय किसान 7350 नंबर तेचो आनी लागवडीकूय बरे आसा. आनी हांवें अंदू सारें ऑर्गेनीक वापरला आनी कॅमिकल नासलेले. कित्याक आतां हे येयल्ले दिसा सगळ्यांक कॅमिकल जावन पडलेले आसा. भाज्यांक, फ्रुटांक, नुस्त्याक सगळे. तेन्ना आमी हे फुडें सरोन आमी हे सारें आतां ऑर्गेनीक वापरलेले आसा हे फावटी. हांव हे भेंडे करता आतां 4-5 वर्सां जालीं. आमचे गांवठी बी आहा हितूर आनी भायले आमी हाडटा. एग्रीकल्चराचे हाडटा ते करता, ते घालता आनी बरें जाता. आमकां पीक येता आनी आमकां कामूय करचें पडटा तशें. दीसभर आमकां सकाळीं येता आमी दनपारां वयता परती मागीर येता. दडोंक जाय मागीर सारें घालचें पडटा. कामूय खूब आसता हेका ते करचें पडटा. नाजाल्यार ते वयर सरना. आमी जशी भुरग्यांक वयर काडटा पळय तशी तांकांय वयर काडचें पडटा भेंड्यांक. त्या प्रमाणे आमकां तें फळ मेळटा. 4-5 वर्सां हे मळेकार हांगा मळो करतात. नवे नवे प्रयोग चालूच आसात. हे खेप चड पीक काडप आनी ऑर्गेनीक फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट तांणी चालीक लायला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. चिखली कॉटेज हॉस्पिटलांत डेंगू केशी तपासतले जाल्यार सध्या टेस्टिंग किट ना. एखाद्या दुयेंतीक डेंगूची लक्षणां दिसली काय ताचेर सरळ डेंगूचे उपचार सुरू. सामकोच क्रिटिकल आसल्यार ब्लड सॅम्पल हॉस्पिसियोत धाडटात. 4-5 दिसांनी रिपोर्ट येता. ह्या वाठारांत 30 वयर डेंगू केशी मेळ्ळ्यात. आतां ताणें वयर कळयलां किट येतलो म्हूण तो वाट पळयता. Number of dengue cases have increased, especially I'm talking only about Vasco. The number of cases that we are getting at Cottage Hospital Chikali have definitely increased these 1 or 2 months.
regarding the kits, what I want to tell you is there are what are called as Mac ELISA kits and rapid kits. These rapid kits, which are used mostly by the privates all over Goa, they are not recognized by the program. There is something called as Mac ELISA kit, which is confirmatory, which we do not have. But what arrangements we have is that moment we suspect that this patient is born to be dengue positive, we send the sample of such patients to Margaon Hospicio, the district hospital for South Goa, and get it confirmed. Now regarding as your question whether it is affecting the treatment of dengue patients, no, it is not affecting, because the moment we suspect a case to be a dengue fever, we presume that it is dengue only, and as if it is confirmed case, we take all the preventive measures, and irrespective of whether the patient is suspected dengue or confirmed dengue, the treatment remains the same. So treatment is given optimally, immediately on every day basis, day by day basis, from Cottage Hospital Chikal. The information is sent to Urban Health Center Vasco. Then the sanitary inspector Sakalcho and Santo 2 times a day comes. He takes all the suspected cases of dengue, and accordingly preventive measures are being taken. So I don't think that not testing for suspected dengues affecting the patients of dengue cases. आता हे जे confirmation असा that comes only after 3 to 4 days, many a times after 7 days also. But this is only for the academic purpose. की कितले cases जाल्यो confirmed cases काय कळपा खातीर. But treatment wise it doesn't make any difference. We are doing our level best. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.